आश्वे मोर्जेच्या दाबोळकर वाड्या वयल्या रस्त्यार भुंयगत वीज केबलाचे काम पुराय करून दुरुस्त केल्लो रस्तो ओटंगराच्या पावसा उपरांत धोकादायक अवस्थेंत आसा। ह्या रस्त्याक लागून दोगा तिगा जाणांचे अपघात जाले, मात तांकां चड दुखापत जावंक नाशिल्ल्यान ते थोडक्यांत वाचले अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। पंचायतीन उदरगतीच्या नांवान केल्ल्या ह्या उण्या दर्जाच्या कामाक लागून आयज अशी परिस्थिती उप्रासल्या अशें म्हणीत थळाव्यांनी पंचायतीचेर फोग काडला। देखून थळावो आमदार जी दारुलकरान हातूंत लक्ष घालचें आनी बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। तुम्ही पयले आसतले पावसाचे उदक दोंगरा सटे येता, रस्त्याचेर सटे व्हांवन वयता आनी तुम्ही पयले आसतले गटर बिटर काय मारूना, देगेक सगळो रस्तो कबार जाला आनी लोक पडटात स्लीप जावन। ही सगळी आख्खी हेची रस्त्याची माती उसोन सगळी रस्त्यार येयल्यार लोक आयज टू व्हिलरीन वयता, फोर व्हिलरीचे सोडून घाल, तितून निसरड जावचे ना, पडचो ना। टू व्हिलरीन पडटले, काल 2 जाण पडले तिकडे। सरकाराक एक मागणी आसा म्हाजे कडेन, पंचायतीकूय आसा, तुम्ही हो गटर बांदून घेयात मरे तुम्ही। अरे तुमकां सगळी ऑर्डर येता, PWD मिनिस्टराक सांगता, ते मोर्चे मातशे पंचायतीक सांग, ते कांयच आयकनात। ते कितें विचारल्यार हेका आमदाराक विचार म्हणटा, म्हाका एक सांगा, आमदार एनओसी दिता, हाऊस नंबर आमदार दिता, घरा कोण बिल्डिंगा हॉटेलांनी बांदूंक तो आमदार वयता काय तुमी वयतात पंचायत? तुमी येयल्ल्या पाडीत जातात, आमदार कित्याक विचारा? आमदार म्हाका सांग, घरांनी भोंवता की तुका निवडून हाड म्हणून? तुमचें काम हें, तुमकां निवडून कित्याक हाडटा? हें करूंक जाय। म्हाका सांग, तो मनीस पडलेलो मेरलो तो तुमकां पळोवंक बरो दिसता? तुमी कांयच करूंक मागनात, तुमी बसल्यात कित्याक म्हणून बसल्यात? लोकांक दाखोवपाक की आमी बाबा बरो वर्रात आपूण हो म्हणून सरपंच आनी आपूण व्हडलो डेप्युटी म्हणून पंच म्हणून चिंता मरे तुमी मोर्चेचे? तुमी कांयच करिनात मरे, येल्ले गेले कंप्लेनी मोर्चेचे येतात। तुमकां सांगलेले लेटरां दिल्ली पसून तुमी कानार घेयनात। बेगीन जाता तितले आमदारांनी हेचेर मातसो लक्ष मारचो पंचायतीन आनी गोंयच्या मिनिस्टरान आनी पंचायत मिनिस्टरान। त्यो